मंगळूरू दसरा आणि कार स्ट्रीट आचार्य मठाचे शारदा शतमानोत्सवा अवसरारी आजी हांव वंदना कामत विश्व कोंकणी लाईव्ह स्ट्रीमिंग स्टुडिओतल्यान कोंकणी कळ्ळो म्हणल्यार हे कार्यक्रमाक तुम सगळ्यांक स्वागत करता. शारदांबेले अपार प्रीती आणि आशीर्वादाक पात्र जावन आशिल्ले तसले आजी आमगेलोटू श्री रक्षा शानभोग आणि श्री रश्मी शानभोग आसाची हांकां हांव स्वागत करता. स्वागत तुमकां. धन्यवाद. श्री रक्षा शानभोग आणि श्री रश्मी शानभोग हांनी भोबयण्यो आणि हांनी द शानभोग सिस्टर्स म्हणूची प्रसिद्ध जावन आसाची. हांगेले एक यूट्यूब चॅनल आसता नावारी. सो हांगेले एक परिचय दिवंक म्हण जाल्यार हांनी श्री श्रीपती शानभोग आणि श्रीमती कविता शानभोग हांगेले सुपुत्र्यो. तांणी वोकलिस्ट जावन आसाची म्हळ्यार हांगे ल्हान अम्मा. आणि श्रीरक्षा मलगडी हिंदुस्थानी शास्त्रीय गायकी आणि हार्मोनियम कलाविदे. आता 15 वर्साची धांची कक्षेंतू शिकतास. श्री रश्मी धाकली तबला कलाविदे आणि 5 क्लासांतू शिकतास. हांनी बेंगलोरांत आसचे विडिया पूर्ण प्रज्ञा स्कुलांतू शिकतासाची. संगीत क्षेत्रांतू होडोड्ड वेदिकेरी दिग्गजांगेलोटू गायन हार्मोनियम आणि तबला साथ दिलेले आसा. येया हांगेल्यागी संगीत क्षेत्रांतू हांगेले मधुर प्रयाण कशी केला आज इकताय म्हळ्यार एक भासाभास करूया. तुमकां स्वागत केलें. आतां कार्यक्रम सुरू करचे फुडें एक देवाल उडगासकारचें एक चंद एक आमकां भजन दाखयता वा. ओके. खंयची भजन? प्रारंभ कमले कमलालय वेंकटेश कुमार म्हणून. भारीचंद कंटू हार्मोनियम तबला एक सानी मंडळीची हांगा बैसल्या सगळी मंडळी. सो तुम्ही कशी हार्मोनियम शिकूका म्हणून श्रीरक्षा तुका सुरे निमगीता
कशी तुका एक ते इन्स्पिरेशन आयलें की हार्मोनियम शिकू का म्हणून? ॲक्च्युली हार्मोनियम आमी दिवसा भजन सांगता आशिल्ली न्हय, आमी दिवसा घरांत नॉर्मल भजन करता आशिल्ली. तेदना जस्ट एक सातीक जावका एक हार्मोनियम म्हणून आमी हार्मोनियम गुरूक सोदूचे प्रारंभ केला अम्मान आनी अण्णान. अम्मान सो रवींद्र काटोटी म्हणून एक क्लास म्हणून वचले. सो तागेले नंबर पुरे घेवन तागेले गी चमकलींची उल्लयलींची मागीर जल्ले स्टार्ट केले. बट हांव सातीगोस्कर म्हळ्यार नॉर्मल भजन बारसिल्यार पुरो तितले पुरो म्हणून तितल्याका सेरवलेले. बट हार्मोनियमाचे एक डिफरंट स्टाईल म्हाका गोचलते. हार्मोनियम नॉर्मली आमी आतां पळयत जाल्यार सातीक मात्र बारसूचे हार्मोनियम, साईड स्टेजांत आसता हार्मोनियम. बट आमगे स्टायलांतू सेंटर स्टेजांत आसता हार्मोनियम. तशी सोलो हार्मोनियम बारसू येता जाल्यार गायकी स्टायलांत बारसीत आमी. सो त्या स्टायलांत तूं हार्मोनियम बारसू येत म्हणून हांगा कळ्ळें म्हाका. तुगेले त्यात भजनेन तूं आमकां कळ्ळें म्हळ्यार ते मस्तूचे कश्ट आसा. म्हळ्यार आमकां आतां नॉर्मली शिकनातील मारूक ते म्हळ्यार बारसूच्याक भारी कश्ट आसा. सो भारी चंद करून तुमी दोग जाणांनी परफॉर्मन्स दिला आनी आमी मस्त पुराय पळोवचें आसा आनी तुमगेले पद आनी आयकुचें आसा. आतां श्रीरश्मी तूं म्हाका सांग, तुका ती हार्मोनियम करतास एक तबला कोरयत इत्याक आक्काले म्हणके हार्मोनियम करून अज म्हण तुका दिसन तबला वेर इंट्रस्ट कशें येयलें? कसला म्हळ्यार तिका अकंपनी करत आमी दोग जाणां ಒಟ್ಟು मुखार वचत म्हूण दिसलें म्हाका. ताकाची तबलांतू इंट्रस्ट आयलो म्हाका. सो आनू अम्मा भजन म्हणटाची, तूं हार्मोनियम प्ले करता हे करता ताळ तांणी धरता दिसता न्हू, ताळ मारता. सो सगळी एक मंडळ घरकडे आसा न, सगळे सेट घरकडे. तुमी भायर न्ही वतना कशी ओटू वची की पुराय फॅमिली एज फॅमिली मनशाक भजनेक पुराय तुमगेले मंडळी म्हण म्हळ्यार आमकां 4 जणांक वय प्रोग्राम दिलते ना, आमी चारय मंडळ करताची. ओके. सो तुका खंय देखून इन्स्पिरेशन आयलें तें अकंपनीमेंट म्हणूनची तूं स्टार्ट केलें? फस्ट तिगला वरी हांव अकंपनीमेंट म्हूण स्टार्ट केलेला. मागीर म्हाकाय गोच जाला तबला सोलो करत म्हणून. म्हाका मेन इन्स्पिरेशन म्हळ्यार रिंपा शिवा चेले चेडवांनी तबला वाजो येता म्हणून दिसलें. सो हाजे खातीर तुका कसले स्पेशल फूड आनी खात की म्हळ्यार तूं पळोवचा इतली पुरी सानी आसा जाल्यार सावंड लायक येताच तुगेले तबलांत. कसले एक स्पेशल एक कसले कोण दिवचे आसा की आम्मान गट्टी जावो म्हणून कसं मेन एक सिक्रेट कसं तबला लायक मारच्याक? प्रॅक्टीस तितले सिक्रेट म्हणून काय ना. सो प्रॅक्टीस इज द थिंग ना. एक प्रॅक्टीस करता कितली वेळ तूं प्रॅक्टीस करता? हांव दिवसा 1 hour जावो करता. तो तुमी ओटू प्रॅक्टीस करची की ना दुसऱ्याची केदन की एक पंता आमी ओटू बारसू कमळते ना आमी ओटू करताची. सो श्रीरक्षा तूं आतां 10th स्टँडर्ड कशी मॅनेज करतास ह्या पुराय प्रॅक्टीस होमवर्क ट्युशन्स पुराय आसताल तुका? सो कशी मॅनेज करतास पुराय? पूड जाल्यार आमी 6 o'clock तशी उठयत आशिल्ली न्हू. आतां 4:30 एक अलार्म दवरून सोडचे. ते अलार्म जाल्यार कुडले उठोवचे आनी कसं न्ही स्कुलाचे काम आसल्यार करचे. मागीर ट्युशना वचचे. 6 to 7:15 ट्युशन आसता. मागीर ट्युशन मुगसून घरा येवन मागीर वापस खाण पुरे खावन पडटा थंय देखून स्कुला भायर सरचे. स्कूल एक 2:50 सोडता. घरा येत म्हणटा 3 o'clock जाता. आमगेले जेवण कोरून पुरे कोरून एक 3:30 तशें जाता. मागीर स्कुलात स्वल्प वर्क आसल्यार करचे. 3:50 अनेक अलार्म दवरून आसता हांव. कसं नाही आसल्यार ते सोडून हार्मोनियम एक वोकल प्रॅक्टीस करता म्हणून. सो ता एक अर्द घंटे प्रॅक्टीस करचे. तेजेल मागीर स्कुलाची वर्क. सो हार्मोनियम आनी वोकल ओटूची प्रॅक्टीस करून तूं फिनीश करचे. तीन तिगेली कशी रुटीन? स्कूल सेम टायमा सेम ओटू येवचे. सो मस्त लागीं वे स्कूल म्हळ्यार एक 10 minutes भितर येवन पावची तशी. 250 to 1-2 किलोमीटर आसा. तितले आसा. सो थंय तुमी तशी मॅनेज करून घेता आसत. डेली प्रॅक्टीस करूं का म्हणजे न्हू तूं? सो एक नव कसले शिकू का हें तें म्हण जाल्यार कशी तूं हें करता मॅनेज करता म्हळ्यार ताका चड प्रॅक्टीस जावपा आतां केल्लेले विशय येवपास वपास कोर येता. आतां तूं करतस की आतां 10th तूं चड तूं प्रायोरिटी खंयच्या दितस? हार्मोनियमाची. सो हे कंटिन्यू करी ते खंडितय. सो 10th जातर कसं कोर का म्हणून लेखला की लेखन. सो आनी त्या विशय लेखन जाल्यार हार्मोनियम कंटिन्यू करता म्हणून खंडितय आसा.
सो तुगेले कसं स्कुला विषय आणि तबला मिगेला ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕಸನತ್ಲಾರಿ ಸಕಾಣಿಚಿ ಓ ಇವೈ 4:30 ಊಟ ಆಯ್ತವ ही 5 o'clock शूट ಆಯ್ತು ಸೊ अर्ली टू बेड अर्ली टू राईज की म्हणा वगिनी होता की सो कितली वेळा न्हिदो कसा दाळणे कामी सकाळी फ्रेश जावन उठाने कसा रियाज स्कोर का म्हणजे एक 7 hours स्लीप असलं पुरो एक फ्रेश जाता सो उठाईल कुठले तुगेले सेम रुटीन तू मोस्टली शिक्षिकतेर ಸ್ವಲ್ಪ वग्गी उठानु मागीर त्या ट्युशन आणि मॅनेज करतस सकाळी ट्युशन वापस संजे वाडलं ना ओके मागीर हार्मोनियम आणि हे पुरे कोण येते एक डिसिप्लिन मेंटेन केला घरकडे तुम्ही करतसच की आम्ही नाही अम्मान सांगून हाक एक टाइम दवरा म्हणून सो ते एक जाव का जाता आमगेले एक डेली एक टाइम टेबल एक स्ट्रिक्ट केल्ली म्हण जाल्यार आम्ही खंडित कसं जाऊ का त्या लायफान ते अचीव कोर येतं म्हणून तू म्हणतस सो तुमकां ते अभ्यास जावन गेला कोरून असो आतां आनीक एक कसले एक परफॉर्मन्स तुमी दिवका म्हण जाल्यार एक तुगेले फेवरेट पीस कसले एक दाखयता हार्मोनियम मारी फर्स्ट तू दाखय श्रीरक्षा नेक्स्ट ओटू करता सवा ना हार्मोनियम ओके सो कसं ते म्हणून एक आमगेले वीक्षकांक सांग तू प्ले करचे ಮತ್ತು ಉಪೇಂದ್ರ ಭಟ್ ಮಾಮನ ಸಂಗೀತ ತಸಲ ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ಧನ್ಯನಾದೆ ನೋಡಿ प्ले केलं हार्मोनियम सोलो जाल्या म्हणजे तंतूची त्या पद सगळ्याच्या आयल्या म्हणचितो ते एक युनिकनेस असता न्हू त्या शिकच्याक विंगड रीती म्हणचितो सो तुगेले मास्टरान तुका तशी शिकयले आता घरकड तुम्ही प्रॅक्टिस करताना एक जुगलबंदीनी जावचेस की आसता केलो पटी चिके म्हळ्यार कोपार आनी जुगलबंदी जावचेस की लढाई कोपारी जुगलबंदी टायमार नाही नॉर्मल आम्ही सारथी करताना झगड जाता ही पळयला पापशी दिसता तुगेली बहिणी पुरा जणे पळोवचे पापशे दिसता तू कसं म्हणता अक्काल विषयारी अक्काला दुकान एक कसले शिकू का म्हण दिसली की तुका नाही अक्काला दुकान शिकू का म्हळ्यारी सेन्स ऑफ ह्युमर लायक अस ना आणि तिगेला टाइम मॅनेजमेंट थोडेच लायक असं सो मस्त पापशी असं लढाई असतं की तातवळी घरकडे खंयच्या लढाई विशयार म्हणजे असून असता पुरा जनाल घरांतूय कॉमन कॉमन आन्सर लायक दिसत त्या विशयारी सो लेटेस्ट केन्ना लढाई जालेली
अति चिक्की तवळी. सो ते एक गंमत नव्हे तांत एक क्यूटनेस तुमगेले हांत भितर. सो तबला हार्मोनियम करतना न्ही हांव हार्मोनियम करता तूं तबले करी तशें पुराय करून तुमी मिक्स करतात की तूं ओन्ली हार्मोनियम तूं तबला हांव हार्मोनियम मात्र मारचे. हांव तबला मारायला ऐकूचे जायना. तू हार्मोनियम केन्ना ट्राय केलेलास की ट्राय केला जाल्यार ट्राय कोण या नातील तवळी थोड्याची बेजार जावन सोड सोड. तू तबलाची. सो तुमी म्हळ्यार डेडिकेटेड टू हार्मोनियम ती तबला. ओके. सो हार्मोनियम आनी तबला तुमी केन्नाय करताची ते सोडल्यार विंगड कसले हॉबीज आनी इंट्रस्ट आस की ड्रॉइंग असं. ड्रॉइंग. सो ते वचून शिकील की तू क्लासाक न्ही की तू जस्ट करता. हॉबीगोस्कर. सो कशी तू ताका एक टाइम दिव का एक कित्याक की एक फ्री आशिल तवळी बेजार एक नमून मुतची हांव लोनली आशिल तवळी ड्रॉइंग करता. हिगेल स्केचय केलेला. ओ होय वय कशी तिगेला म्हणके केला की तुगेल कसं इंटरेस्ट ह्या सोडल्यार. मिगेले ड्रॉइंग करता क्राफ्ट करता डान्स करता हो सिंगिंगय करता. मस्तच. हिगेल टेबल भरी फुल हिगेल क्राफ्ट भर नासता. ओ क्राफ्ट म्हळ्यार आतां अशी युट्यूबार पळोवन करची की तुगेले ओन कसले क्रिएशन आनी करूं दोन्ही आसता हिगेल पुराय आसा. सो मस्त वर्सटॅलिटी असते गेल पर्सनॅलिटी मस्त डिफरंट पुरा इंटरेस्ट आसा. डान्स कसले क्लासिकल की या बॉलिवूड स्टाईल पुरा करता. म्हळ्यार ही क्लासा वता आशिल्ली मागीर कोरोना म्हूण स्टॉप जावन गेला. सो कोरोना टायमार लायक युटिलायज केली की तुमी कसं पुरा केलें तुमी. कोरोना टायमार घरा बसून कसं नाही करचें ना आशिल्लें ताकाची हेंच करचें सो आशिल्लें. तुमगेले यूट्यूब चॅनल आनी पुरा तेन्ना सुरू केलें की ना यूट्यूब चॅनल हांव 5 क्लासा आसतना सुरू केलेलें. म्हळ्यार एक 5 वर्स फुडें. ते कशी तुमी रेकॉर्डिंग आनी तांतू घालचे म्हळ्यार लायव्ह स्टेज परफॉर्मन्सेस की तुमगेले घरकडे केलेले तुमी घालता आसता. घरकडे ताक म्हणूची रेकॉर्डिंग करचें आशिल्लें फस्ट. मागीर स्टेज परफॉर्मन्सेस वे घालता मागीर आतां एक 100 व्हिडिओज जाला. 100 वयर जाला. द शानभोग सिस्टर्स हांव पळयले. शानभोग सिस्टर्स खाली ना सो ते एक चॅनलान तूं हांकां पळयत तुमी आनी हांगेले परफॉर्मन्सेस नमुनवार तबलारी एक परफॉर्मन्स आना मालोट पुराय तांतो आसा. सो सबस्क्रायब कराची तुमी हांगेले परफॉर्मन्सेस पळोवशाक. आतां हार्मोनियमाचे एक सोलो पळयला अशी तबलान तुवें सोलो म्हणास की हय. हां आतां तूं एक आमकां दाखयता करून तबला सोलो. ओके. हें होम येना तशी हाताक ड्राय करूंक पावडर घालचें. ओके. कसं प्ले करता तूं आतां आमगेले खातीर. आतां हांव पेशकार प्ले करता 3 तालांत.
लायक बॉडी लँग्वेज इन्वॉल्वमेंट मस्त तूं तांतूं फुल्ल एन्जॉय करता प्ले करतना मेन आर्टिस्टांक तो आमी तांचे पळोवचे अर्द तांगेले त्या इन्वॉल्वमेंटान तांगेले एन्जॉयमेंटान आमकां आनी चड खुशी जाता आमी तांते इन्वॉल्व जावन ताचे मस्त लायक जाला प्ले केलेले अशी तुमी कॉम्पिटिशन्स वता आसता की पळय सो कसले एक स्कॉलरशिप्स प्राइजेस म्हणल्यार कसले आसले शेअर करात की ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಮಾಡರಿ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅದಕ್ಕೂ ಕಲ್ಚರಲ್ स्टेज ಅಂತೂ दित्ताची स्कॉलरशिप म्हळ्यार ऑल ओवर इंडिया एक 5000 चिल्ड्रन तितले जन पार्टिसिपेट करताची तांत एक 500-600 तन सेलेक्ट करताची सो हांव तंतू सिलेक्ट जाला हार्मोनियम अंतू हें दिल्लें कसो ते इंटरव्यू दिल्लें ओके कर्नाटकांतू 7 मेंबर्स सेलेक्ट जालेली तंतू हार्मोनियमांतू हांव सेलेक्ट जाला ऑल इंडिया हार्मोनियम हांव विकलीची वाव कॉंग्रॅच्युलेशन्स थँक यू मस्त लायक विषय सो ताका एक एज लिमिट आनी म्हण आसा की ह्या एज नंतरची म्हणून वय असं सो ही आनी वचूंक येतल्याची तांतू पार्टिसिपेट करपाक येतल्याची ओके तशीच हांव तुगेले विशयार वर्ल्ड समिट कसो वर्ल्ड हार्मोनियम समिटा विशयार पळयलें सो ताजे एक्सपिरियन्स कसले ताजे एक्सपिरियन्स म्हळ्यार भारी डिवायन आसता एक 3 दिवसाचे प्रोग्राम ते 2020 जालेला जनवरी 3rd 4th आनी 5th वर्ल्ड हार्मोनियम समिट हार्मोनियमाच एक हब्बा शे केलेला भारी एक विजृंभणे कसं एक जालेला हार्मोनियम मेरवणिगे कोरनु ओ तशी खंय जालेलें ते फर्स्ट 2 दिवस बेंगळूरान सेवा सदनान जालेलें मागीर 5th डे म्हळ्यार 5th जानेवारी टाटा अंत केलेला ओके सो तुगेले एक मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट खंयचे एक तबला प्ले केलेले मोमेंट्स खंयचे कुडगा आसास की वय मिगेल सराल घरांतू सरान बैठक म्हूण केलेला मिगेल सराला एक श्री कृष्ण पुष्कर फाउंडेशन म्हूण आसा तंतू मिगेल फर्स्ट टाइम सोलो जालेला त्या तुगेले उडगा हेंची प्रेजेंट आतां आमगेल कितें सो आमगेल सौभाग्य तेंचे तिगेले मोस्ट मेमोरेबल अशी आमकां प्ले कोन्न दाखयला म्हणून मस्त खूश जाता आतां तुमगेले थोडे पिक्चर्स आनी तुमी हाडलेले आसा सो ते पळयता आमी एक्सप्लेन तुमी करयाची कसं तुमी केलेले म्हणून पळोवया सो हें कसलें विशय हें आमगेले सान आसतना आशिल्लें एकाच प्रोग्राम ओके फर्स्ट वय हुबळींतू आमी आशिल्ली फर्स्ट थंय काशीमठांतू एका प्रोग्राम ओके ही श्रीरश्मी एक 3 वर्सां अशें पुरते तेन्ना तेन्ना कोण म्हणून सुरू केला तिणें भजन ओके म्हाका एक 6-7 वर्स ओके हांव तितले एकाक हें आमी चिके व्हडते तेन्ना हें कोण हें मिगेले हार्मोनियमाचे गुरू रवींद्र काटोटी म्हणून ओके सो तांगेलो मिगेल फर्स्ट पिक्चर स्वरश्री म्युझिक अकॅडमी म्हणून त्यांनी एक पुरंदरदासाला एक कसं नाही एक प्रोग्राम हें केलेलं कॉम्पिटिशन केलेलं त्यांनी पुरंदरदासाल कृती खंयच्या सांगू का म्हणून आमी फेसबुकान तो अपलोड केलेला सो तांतू म्हाका फर्स्ट प्राइज मेळ्ळेला हें हरिदासर मिलन ಮತ್ತು दासोपासना म्हणून एक फेसबुक पेज आसा तांगेल कडेन देखून आमकां म्युझिक कॉन्ट्रिब्युशन केलेलें दासवाणींतू पुराय केलेलें आमकां तांणी अवॉर्ड दिलेलो हें एक मिगेल मेमोरेबल मुमेंट हांव मिगेले गुरुजीक म्हळ्यार आदित्य उडपा सर मिगेल गुरू वोकल गुरू तांकां हांवें साथ केलेला फर्स्ट टायम ह्या अनेक मेमोरेबल मुमेंट ह्या तांगेल गुरूक हांव साथ केलेला हें हांव काशीमठांतू शंकर शानभोग मामाले प्रोग्राम आशिल्ले तेन्ना हार्मोनियमाची कोणी नाशिल्लींची तेन्ना हांव साथ करता म्हणून सांगलें हां जायत म्हणटाली हें बेंगळूरांत रंगशंकर म्हूण एक आसा थंय मिगेले सराले म्हळ्यार मिगेल गुरूले पूतू तांकां हांवें साथ केलेलें तबलांतू रूपक गुरुमूर्ती वैद्य तांणी आसाचे हें चौडय्या मेमोरियल हॉलांतू लेहरा साथ केलेलें हांवें रोशन म्हणून तो आर्टिस्ट हें कस्तुरबा भवनांतू
रंग संस्थान तांगेल कडेन दोकून आमकां एक प्रोग्राम मेळ्ळा सो विनायक हेगडे म्हणून ह्या सायड बशिलो आनी लेफ्ट सायड बशिलो तेजस काटोडी तांनीची मिगेले गुरुले पूत तांकां साथ केलेला हा एक भारी लायक एक्सपिरियन्स एक्चुली तांणी सायडान तूं लेफ्ट सायडान दोग जाण बशिली तांणी कर्नाटक आमी ह्या सायड बशिल हिंदुस्तानी सो आमी जुगलबंदी जालेला आमगेला सुस्वरलया कॉलेज ऑफ म्युझिक म्हणून तांगेल कडेन दोकून आमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी दिलेला आमी फुल प्रॅक्टीस आनी कोर न्हू तशी केलेला हाँ षड्ज कला केंद्रांत हांवें योगेश भट्टाक साथ केलेला योगेश भट सराका लहरा साथ केलेलो ह्या हांव तबला वाजोवचे एक फोटो फर्स्ट टाइम की हां ह्या कॉम्पिटिशन आमी व्हिडिओ केलेला तेन्ना लॉकडावन आशिल्लें सो हांव सूर केलेलें मात्र शिकच्याक तेन्ना फर्स्ट टाइम कॉम्पिटिशन आशिल्लें आमगेल सर तेन्नाच हांव बैठक म्हूण म्हणल्यार तेंच कार्यक्रमाचे फोटो सरान नांव कसलें डॉक्टर उदयराज करपूर सर हा आमी सच्चिदानंद आश्रम गणपती सच्चिदानंद आश्रम मैसूरान तो पयर तितले जाल्ले प्रोग्राम सो थंय आमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी दिली म्हणून सांगिल्लें थंय आमकां आमी भजन केलेलें ह्या दासवाणीन तूं आमकां दासाले पद सांगता म्हूण सांगिल्लें हांव पद सांगून व्हिडिओ केलेलो मी ताकाची म्हाका 9th प्लेस मेळ्ळेलें तांतू ह्या तेंची अक्कान सांगली तवळी कॉन्ट्रिब्युशन ह्या हांव बैठक म्हूण म्हणल्यार त्या प्रोग्रामाचे फोटो ह्या आमगेले बेंगळूर काशीमठान तूं आमकां सांगच्याक भजन सांगच्याक एक ऑपॉर्च्युनिटी दिलेलें गणेश चतुर्थी वेळारी तेन्ना आमकां 2 घंटे प्रोग्राम तेन्ना आमकां स्टेजा वयर सांगचे एक ऑपॉर्च्युनिटी दिलेलें ओके सो मस्त ऑपॉर्च्युनिटीज मेळ्ळा तुका तें श्रीरक्षाले एक CV पळयल्या री तांचे भितर उत्साह म्हणून एक प्रोग्राम ते कसले ताजे विशयारी दुर्गा जसराज म्हणून एक फेसबूक पेज आसा सो तांत म्हाका एक्चुली ऑडिशन्स आसता फ्रायडे ऑडिशन्स आसता तांतू कितलेकी जन म्हळ्यार मस्त जन तांत पार्टिसिपेट करताचे ऑडिशन्सांतू ते ऑडिशन्स मेळका म्हणूची हातपाय मारता आसताची मागीर कशीची 2 फोनां दोकून मिगेल अन्नान हातपाय मारून मागीर चान्स मेळ्ळे वय चान्स मेळ्ळा मागीर ऑडिशनान परफॉर्म केला तिणें ओके तुका एक चान्स दिता हांव तूं खंयचे एक राग परफॉर्म करी म्हूण सांगिल्लें सो हांव परफॉर्म केलें तांतू ओके आनी यंग ब्लॉसम्स म्हणून एक तांतू एकम्पनिस्ट जावन तूं प्ले केला सो मस्त तूं लायक स्टेजार परफॉर्मन्स करूंक भागी मेळ्ळा इवन श्रीरश्मी जाल्यार मेळ्ळा चान्स सो आनी मुखार कसले एक विंगड इन्स्ट्रुमेंट शिकू का विंगड कसले शिकू का म्हणाले एक आस की हंतूची मुखार सुका म्हणून हंतूची मुखार सुका म्हणून तुगेल कशी एम्बिशन आस की कसले हेंची हांव एक लायक तबला आर्टिस्ट जावका म्हणून असं सो ओके आतां इतली पुरो जाल्यार सो तुमी दासवाणी करता म्हणल्यार विंगड खंयचे कोंकणी भजन जो कसले आसा की आमगेल खातीर प्ले करून दाखोवचे एक 2 जाणे एक आमगेल खातीर एक परफॉर्म करून दाखोवचे नाम स्मरण भाग्य दी तू
कमलवासु दूर करी दुःख दोषु दूर करी दुःख दोषु यारे 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 वेंकटेश नावतु गेले श्रीनिवास नाम स्मरण भाग्य दीतु आवतु गेले चरण दास नाम स्मरण भाग्य दीतु आवतु गेले चरण दास यारे 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 वेंकटेश आवतु गेले श्रीनिवास नावतु गेले श्रीनिवास नावतु गेले श्रीनिवास भारी चंद कंटू आणि हांव म्हणल्या म्हणकेची तुमगेली एक सनी मंडळी जाल्यार रियाज पळय पुरा ऑल टुगेदर परफॉर्मन्स सुपर मस्त ऐकूया म्हण दिसता आणि त्या इन्वॉल्वमेंट मस्त खुशी जाता म्हणटाना थँक्यू. आणि काही तुम्ही मुखार वचची आणि कसले सांगू असवा तुमका तुमगेले कसले विषय सांगू असले सांगू येत सांग. आमी इतलें पुरा करच्याक मेन कारण आमगेल पेरेंट्स तन्नी आमगेल मातशी आमकां पुश कोर न्हू आमकां क्लासा पुरा सेरसू न्हू केलेले निमित्ती आमकां इतले पुरा चान्स मेळटा सो मेन हांव तांकांची म्हगेले थँक्स सांगतलें. ते एक मस्त लायक विषय हो श्री रश्मी श्री रक्षा तुम्ही बदलचे एक्नॉलेज कोर का केन्नाय इथे म्हळ्यार तांणी तुमकां ते वाट दाखय नाशिल्ली म्हण जाल्यार तुमगे भितर ते कॅपॅसिटी ते कॅलिबर आस म्हणून कळना आशिल्लें. सो खंडीत पेरेंट्सय मस्त ब्लेस्ड म्हळ्यार एक तांकां एक देवाला आशिर्वादान तुमी दोग जाण मेळ्ळेची तुमकां तांणी मेळ्ळेची एक चंद फॅमिली आणि तुम्ही आणि मुखार सुनो मस्त लायक म्युझिकान तू लायक नाव करयाची म्हणून हांव देवाला एक मागणी करताची. आता शारदा महोत्सव जाता आसा तशी शारदा मातेला आशिर्वाद तुमगेले वयर आस आनी काही चड चड तुम्ही मुखार सियाची म्हणून सांगताची. हांगाक तुमकां धन्यवाद सांगता हे कार्यक्रम आयल्यांक आनी हें आमगेले चंद कळ्ळो चंद फुलांत तुम्ही वग्गी ब्लॉसम जायाची अरळ जावका. सो इतली म्हणटाची आमगेले हें कार्यक्रम हांगाक समाप्त करूया जायत न्हू. धन्यवाद म्हणे आमगेले विक्षकांक धन्यवाद. धन्यवाद.